जेजू आपल्या खाशा नाजरेत गांवांत आयलो आनी ताचे सदांची संवय प्रमाणे शेनवारा दीस साबत म्हणटा जुदेव तांकां तो पवित्र दीस तो सिनेगॉगांत गेलो आनी थंय ताका इसायास प्रवादाचें पुस्तक वाचूंक दिलें आनी ताणें तें वाचलें. जेजून कितें परगटलें? कुरड्यांक दिश्ट दिवंक, गुलामांक सुटका दिवंक, देवाचें राज स्थापीत करूंक म्हाका धाडला. आनी वाचून जाता जेजू बसलो आनी ताणें म्हणलें, हें जें कितें तुमी आयकलां तें आतां पूर्ण जालें. आनी लोक खुशाल जालो. आनी मागीर तोच लोक म्हणूंक लागलो, हो जुजेचो पूत न्हय. ताचो अर्थ कितें? वो व्हडल्या घराण्यांतलो न्हय, सुताराच्या थवयाच्या घराण्यांतलो ल्हान मनीस. म्हणजे हाका हें गिन्यान खंयसून आयलें हें तांच्या मोतींत घोळटालें. देखून जेजू तांकां म्हणटा, खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्या मायगांवांत मान ना.